जेट स्की ऑपरेट करपी एकलो हेल्पर तरणाटो वार्का दर्यांत बुडलो. 18 वर्साचो अनिल पवार कर्नाटकाचो. ताचो वांगडी सांगता त्या प्रमाण तो वॉटर स्पोर्ट्साचें काम करपाक हेल्पर म्हूण आयिल्लो. सेफ्टी जॅकेट घालनासतना उदकांत गेलो तो परत आयलोच ना. ताका सोदप चालू आसा. नेव्हीचे चॉपर आनी दृश्टी लायफगार्ड शुक्रारा राती मेरेन ताका सोदताले. राती उसरां ताची बॉडी मेळ्ळी. इधर से स्कूटर लेके अंदर जा रहा था जिसके लेके वो लेयर आ रहा था, लेयर में गिर गया, बाद में वापस मिला नहीं। जैकेट नहीं पहना था, कपड़ा भी नहीं पहना था, ऐसा गया था। और नाम क्या उसका? उसका अनिल शंकर पवार। कितना साल का? 18 साल का। और किधर से आया था इधर? मुद्दे बिहार। तो क्यों आया था इधर? काम करने के, वॉटर स्पोर्ट्स काम करने के। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. कळंगूट पंचायतींतल्या वॉर्डाची पुनर्रचना जावंक जायना म्हूण कळंगूट पंचायतीन खंडपीठांत याचिका घाल्या. कळंगूट पंचायती खातीर सुरू आशिल्ली वेंचणूक प्रक्रिया थांबोवन अंतरीम थाकाय दिवची म्हूण याचिकेंत मागणी केल्या. कोर्टात याचिका दाखल करून घेतल्या पूण अंतरीम थाकाय दिवपाक ना म्हळां. कळंगूट पंचायतीच्या वार्डाची मर्यादेचो विशय कळंगूट पंचायतीन कोर्टात व्हेला. भूगोलीक सीमा बदलून कळंगूट पंचायतीच्या वार्डांची पुनर्रचना करपाची, वार्डाची मर्यादा काडपाची तयारी चल्ल्या. हे काम राज्य वेंचणूक आयोगान करपाचें आसता. राज्य सरकारान न्हू अशें याचिकादाराचें म्हणणें आसा. वार्डांची पुनर्रचना करून मतदारांक एका वार्डांतल्यान दुसऱ्या वार्डांत घालपाचें, तशेंच वार्डांचे ओबीसी आनी बायलां खातीर रिझर्वेशन करपा विशीं याचिकादारांनी प्रश्नचिन्ह उक्तायलां. याचिकेची सुनावणी सोंपासर कळंगूटचे वार्डांची पुनर्रचना करपाचें काम, वेंचणूक प्रक्रिया थांबोवपाची आनी अंतरीम थाकाय दिवची अशी याचिकादारांची मागणी आशिल्ली. याचिकादाराचें म्हणणें आयकल्या उपरांत कोर्टान याचिका दाखल करून घेतली पूण ह्या पावंड्यार वेंचणूक प्रक्रिया थांबोवंक मेळची ना अशें सांगलें. समर वेकेशन जाल्या उपरांत ह्या केसीची सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 11 नॅशनल आनी 1 इंटरनॅशनल चॉकबॉल सर्ती खेळपी आदिवासी धनगर चलयांक सरकारानूच 12 भूमी तांबडी सुर्ला घर मोडून घर ना करून घालां. घरां बेकायदेशीर जाल्यार उदक लायट स्किमी दिल्यो कश्यो काय म्हणून 12 भूमीच्या धनगरांचो प्रस्न. शिक्षण संस्थेच्या सुवातींतली धनगरांची 6 घरां कोर्टाच्या आदेशाचेर मोडली. घरां सरकाराच्या सुवातींत आसात, शिक्षण संस्थेच्या जमनीर न्हय म्हणून धनगरांचो दावो. शुक्रारा धारबांदोडेच्या मामलेदारान पुलिसांक घेवन धनगरांच्या ह्या घरांचेर एक्शन घेतली. 6 घरां मोडल्यात. 12 भूमी शिक्षण संस्थेच्या जाग्यात ही बेकायदेशीर घरां बांदल्यात म्हूण शिक्षण संस्था कोर्टात गेल्ली. कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण कारवाय जाल्या म्हूण धारबांदोडेचो मामलेदार सांगता. रावतले तिंचे डॉक्युमेंट काय नाशिल्लो. एविडन्स आमचो घेतलो. दे हॅव नॉट प्रोड्यूस एज पर गोवा लँड प्रोविजन एक्ट 1995. दे शूड प्रोड्यूस द एनी डॉक्युमेंट. Till date they have failed. Already Mamra has passed the order in 2014-2015. आणि पंचायतीचें काय नाशिल्लें. काय ना, they are not. तुतले 5 जाण हेका येल्ले हायकोर्टार. ते फायल थिंग फॉर स्टे लागून गेल्ले. ते एकट्याक स्टे ग्रांट केली आनी बाकी 4 जाणांक ते हायकोर्टान सांगलां वी रिक्वेस्ट हायकोर्ट दॅट वी विल डिस्पोज विथीन 3 months pending of the regulation application that is pending before the collector. The Barabhumi has filed a petition against the government. Okay. Why the government authorities not taken the action? Okay. So tumka then High Court we have given assurance to High Court that we will dispose within the 6 weeks. घरां मोडल्यात तातूंत एका इंटरनॅशनल चॉकबॉल प्लेयर चलयेचें घर आसा. आमकां साल्वार करची म्हूण तिचो आमदाराक उलो. गव्हर्नमेंट अशें दिसता म्हटल्यार आमी तेंच्या वयर नांव काडले. गणेश भाऊ खबर आसा की कितलेशे नांव वयर काडले. तेच्या आमदाराच्या ऑफिसान सगळी ट्रॉफी बी सगळें आसा आनी तेका चडशे खबर आसा. तो आमच्या वांगडा एका नॅशनलाक बी येयल्लो आसा. तेका खबर आसा कितली भुरगीं घाम काडून हें करता ती. तेणी बी स्पीच करता तेन्ना म्हटलेलें बी आसा की आपली भुरगीं खूब कश्ट करून घाम गाळून आपलें नांव वयर बी काडटा. चॉकबॉलाचें बी नांव रोशन केल्लें आसा अशें बी तो म्हणटा. आनी तेणी सांगलें जे भुरग्यांक कोणाचो प्रॉब्लम आसा तेणी आपल्या कडेन येवचें आनी सांगचें. सो हांव तेका रिक्वेस्ट करता की तेणी आमकां हेल्प करची म्हणून.
तो आमदार जाल्यार नेक्स्ट आमदाराची जबाबदारी आसता काय ना, तेणी ती कितें करपाक जायत न्हू. तर ऑर्डर कशी आसता, जे दिसा तारीख येता ते दिसा मोडप आसता, हय काय ना. तेंच्यांनी कितें सांगूंक सुद्दां ना, आनी कोणाक कितें खबर ना अमके दिसा मोडपाचें आसा. टॅक्स म्हटल्यार आमकां गव्हर्मेंटान पयशे बी दिल्या, घराक कित्याक पयशे दिल्ले तर सगळ्या हांगातले घरांक दिल्ले आसा. गांवचे लोक म्हणटात पंचायतीन तांकां उदक लायट दिल्या, सरकाराक ते बिलां फारीकूय करतात. घरां बेकायदेशीर जाल्यार उदक लायट कशी दिली? ही घरां खंय 30 ते 35 वर्सां सावन आसात. इस्कॉल जावचे पयलीं रावन आमचे घरा हांगा आसा. इस्कॉल जावचे पयलीं तेंच्यांनी बांदून नाका म्हणून तरी सांगपाक न्हू, तेंच्यांनी पयलीं बांदा म्हणून सांगले, सोपट दिलो. आनी वयल्यानी आतां तुमी जर वतेचे अचानक तुमी येवन तुमी हे केले, आमी खंय म्हणून धांवतले, खंय म्हणून वयतले. आतां ही भुरगीं ह्या इस्कॉलान शिकलेली, तुमकां कशी काकूळ दिवना मातशी सुद्दां. तेन्ना आमकां कितें तरी खंय तरी इतको खंय तरी एका घरा परतो तरी आपलो खंय तरी लोकांक दिवन आमकां खंय तरी सायडीक सरले आमकां आमी वचपाक तयार आहा. अशी झाडां बरी आसा न्हू, बसून झाडां बरी हे करून जेवून ना कालच्यान काय ना आसा आपली हे करून झाडाच्या मुळांनी आनी खंय कोणाक वयतले बाबडी ती तरी खंय म्हणून वयतली हे करतले. आतां आसा सगळी ते आपल्या ह्यानी झाडां मुळांनी खंय तरी भुरगीं घेवन आपले आसता. हे पावस येयलो लागींच आमकां पावसांतल्यान वयतली खंय. आनी हे कितें हे घरात ना जाल्यार मागीर आमी स्टडी करूं काय आनी कितें करूं? ह्या भानगडीन पडपाचें कितें करपाचें? करियर करपाचें आमचें काम हितूनच पडो. आनी फाल्यां करियर करूं ना जाल्यार लोक बोबो मारता, हो अनपड हो बेबदो, मागीर कितें म्हणून करता आमी सोऱ्याचे नाजानच लागतले. मागीर करियर कोण पाठ करता? आमी आमचें करता काय कोण करता? आमचें कितें तरी मदत करची, आमच्या भुरग्यांच्या करियराकडे तरी लक्ष दिवपाचें अशें म्हणटा. जागो तरी दिया ना कितें तरी दिया बाबा. तातूंतल्या कांय घरांक मोडचे पयलीं ती सारकी करपाक आनी कांय घरांक बांदपाक म्हूण सरकाराच्या स्किमींतल्यानूच पयशे दिल्ले. गव्हर्मेंट घर सारके रिपेरी करूंक म्हाका पैसे दिवूक 60-70 रुपये दिल्ले तेंच्यांनी. माझे फोटो बिटो मारून तेंच्यांनी नेला. कोणी दिल्ले पैसे? पंचायतीन दिल्ले म्हाका. कितले? 60-70 रुपये दिले? 70,000 दिल्ले पंचायतीन दिल्ले तुका पंचायतीन दिल्ले घर रिपेरी करूंक. काल येवन मोडले, जबरदस्ती मोडली. मामलेदारान तलाट्यान भरताले आमी, नळाचे बील भरता, लायटीचे बील भरता, सगळे भरता. लायट नळ सगळे आशिल्ले तुमकां? गव्हर्मेंटान म्हणल्यार गव्हर्मेंटान ते आतां कितें सांगून गेल्यार ते म्हणटात तुमी बोगस करता म्हणटा ते. पूण बोगस आमी कशें करतले? तुमीच बोगस जाले जाल्यार आमी बोगस जातले न्हू. आमकां पयशे कशे दिल्ले घर बांदून? घर बांदपाक तुमकां पयलीं पयशे दिल्ले? पंचायतीन दिल्ले? पंचायतीन दिल्ले. प्रुडंटान बाराभूमी शिक्षण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांक गाठले. ते म्हणटात तांणी फकत सरकार कोर्टाच्या निर्णया प्रमाण कारवाय करिना म्हूण याचिका घाल्ली. ताचेर मामलेदारान एक्शन घेतल्या. धनगरांची घरां बेकायदेशीर म्हूण कोर्टाच्या आदेशान मामलेदारान मोडली. लायट उदकाची बिलां ही घरां कायदेशीर थारावपाचे डॉक्युमेंट जावंक शकना म्हूण सरकारूच म्हणटा. सरकारान लायट उदकाची बिलां लायली ती लायली, स्किमी दिल्यो आनी पावस तेकला आसतना आज ह्या धनगरांच्या फामिलींक छप्पर ना करून घालें. इतले खरें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.